नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या आवाज गोयचो या बुलेटिनान हांव संजना अंजुनकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। मोरजेच्या विठ्ठल दास आनी तेमवाडो वाठारांतल्या नुस्तेकारांक नुस्तेमारी मंत्र्यान शेड बांदून दिवची, तळाव्या नुस्तेकारांची मागणी। मोपा विमानतळाक लागून गोंयकारांक रोजगार मेळटलोच, ते भायर हो विमानतळ गोंयचे उदरगतीन महत्वाचें योगदान दितलो, मंत्री मॉविन गुदिनोन उक्तायलो विश्वास। फुडल्या 2 दिसांन उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या कांय वाठारांनी उटंगराच्या पावसाची शक्यताय, हवामान खात्यान उक्तायलो अदमास। म्हापशा बाजारांत फोंडकुलां पडून वायट स्थिती, म्हापशेकारांक सोंसचे पडटात त्रास, नगरपालिकेन लक्ष घालचें, म्हापशेकारांची मागणी। गोंयांतलो एकमेव फातराचो कोरीव शिल्पाक युनेस्कोच्या जागतीक वारसो थळान मेळ्ळ्या सुवात, हाची पुरायपणान घेतले जतनाय, सांगता पुरातत्व आनी पुराभिलेख खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय। कुडचडेच्या वाठारांत कोयर प्रक्रिया प्रकल्प लोकांची दिशाभूल करून उबारला, असो आरोप नगरसेवक बाळकृष्ण हॉडरकारान केला। आता खबरो विस्तारांत। दर्या देगेची धूप जाल्ल्यान मोरजेच्या विठ्ठल दास आनी तेमवाडो वाठारांतल्या नुस्तेकारांक बरेच त्रास जातात। थळावे नुस्तेकार दर्या देगेवेल्या झोपड्यांनी जाळे आनी होडयो दवरताले, पण आता पावसाक लागून दर्याच्या उदकाचे पातळींत वाड जाल्या, देखून दर्याच्या उफेत्या लारांक लागून दर्या देगेची धूप जाल्या। ताका लागून आता नुस्तेकारांक दर्या देगेर बोटी आनी हेर सामान दवरपाक मेळना, देखून थळावो आमदार आनी नुस्तेमारी मंत्र्यान हातूंत लक्ष घालून आमकां शेड बांदून दिवची, अशी मागणी ह्या नुस्तेकारांनी केल्या। हांव आतां आमचे भाव भयण आसा हे भाव सगळे जाण हे तेंची सगळ्यांचे व्हिडियो सगळे गांवां खूब त्रास जाता हांकां, कित्याक लागून आमचे कडेन मोर्जे टू डायरेक्ट आमच्या केरी एक शेड ना, ताका लागून हांव म्हणटा कितें आमदार जर जो कोण आमचो दिसताले आमदार आसा तेजे हांव रिक्वेस्ट करता, कित्याक जाता ती बेगीन आमकां एक शेड जावची कित्याक अख्खो जागो जो आहा तो आख्खो गव्हर्मेंट, ताका लागून हांव कितें म्हणटा ताका कितें मातशें हातपाय बोडोवन तेणें कितें आमकां शेड करून सगळ्यांक आदार जाल्यार ते आमकां आदार करता। ती जागा जी आहा पळय ते जागेर शेड बांदपाची अशेंच हांव रिक्वेस्ट करता, कित्याक आमचे व्हडयो जाळां सगळीं पिड्ड्यार जाता, तेन्ना आमी कितें करपाचें, कोणाक रडपाचें, आनी उदक वयर येता तेन्ना हांव असोच मागता कितें एक शेड बांदपाची आनी त्या शेडीन आमचे थोडे बोटी दवरतले, जाळां दवरतली, कित्याक आमकां आदारूच ना। आतां आमचे घरां आसतात, घरां आसल्या नंतर आमी कितें घरान कितें तरी लाकडां जळो असो कितें तरी दवरता, तेन्ना हांगासर कांयच ना। एक हांव म्हणटा गव्हर्मेंटा कडेन मागता, फिशरी डिपार्टमेंटा कडेन मागता की आमकां हांगासर कितें तरी दिवपाचें करून, इतलेंच। मोपा विमानतळाक लागून गोंयकारांक रोजगार मेळटलोच, ते भायर हो विमानतळ गोंयच्या उदरगतीन महत्वाचें योगदान दितलो, अशें मंत्री मॉविन गुदिनोन सांगलें। 2 विमानतळ चलोवपाक आमकां शक्य आसा। दाबोळी विमानतळाचेर नौदळाच्यो आडखळी आशिल्ल्यान मोपा विमानतळ आमकां बऱ्याक पडटलो, अशें मॉविनाचें म्हणणें। प्रवास जे सगळे कडेन करपाक मेळटा ते स्टेटीचो आनिकूय विकास जाता। मोपा एअरपोर्ट येता, आय कॉल इट अ इंजिन ऑफ ग्रोथ। आमकां सावता आमचे म्हाजेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन डबल एअरपोर्ट आसा, आमकां शक्य आसा 2 एअरपोर्ट
चलोवपाक, कित्याक नेवीचे जायते रेस्ट्रिक्शन आसल्या कारणान आमकां ऑल टायम फ्लायट आसपा जाय. सकाळीं गेलो सांजचो येयलो. आजकाल लोक तें करता, सकाळीं वयता सांजचे येता. दिल्ली सुद्दां वचून येता आपलें काम करून, मिटींग करून, रावपाची गरज ना. बॉम्बे सुद्दां वयता, बेंगलोर वयता. हे भाशेन हें सोंपेपण मेळपा जाय. टायम सेवींग, मनी सेवींग आनी वेगळे वेगळे तरेचे आतां मोपा फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली व्हडलो प्रकल्प येता तेन्ना कितें जाता, भायल्या लोकांक घेवचें पडटा, कित्याक ट्रेन पीपल आर नॉट देयर. थिंगा ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट केला आनी पयलींच आमच्या मुखेलमंत्र्यान सांगला तेन्ना पेडणेचे आख्खे तालुक्याचे 500 सुमार लोक थिंगा ऑलरेडी कामां लागले. म्हणजे लोकल पीपल गॉट एम्प्लॉयमेंट. जेन्ना मोपा येतलो आनीकूय लोक ट्युरिस्ट येतले, कालांगूतूय आनी फुलतले. पूण आमी तयार आसपा जाय. जे डेव्हलपमेंट आमी खऱ्या अर्थान करता, लोकल लोकांकूय त्रास जावपा जायना. तो हेतू आसपा जाय. तो आमचो हेतू आसा. म्हणजे लोकांक सोंपेपण मेळपा जाय. फुडल्या 2 दिसां उपरांत म्हळ्यार 18 जुना सावन उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या कांय वाठारांनी चड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. गांवगिऱ्या वाठारांनी उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. नुस्तेकारांनी नुस्तेमारी करपाक खोल दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. म्हापशा बाजारांत सध्या फोंडकुलांचें राज्य चलता. म्हापशेचो बाजार हो उत्तर गोंयचो फामाद बाजार. ह्या बाजारांत कितलेशेच लोक आपली दुचाकी, चारचाकी घेवन दिसपट्टे यो वच करतात. मात ह्या बाजारांत पळयत जाल्यार मनशा परस फोंडकुलां चड दिसतात. ह्या फोंडकुलांचो आकार बरोच व्हड आसा. पावसाळ्यांत ह्या फोंडकुलांनी चिखलाचें उदक भरता आनी ताका लागून आतां लोकांक हरशी परस चड त्रास जाता. म्हापशा बाजारा कुशीकच्या वाठारांत जायती उदरगत जाल्या. आशी कुशीकचे रस्ते सुळसुळीत जाल्यात. मात म्हापशा बाजाराची गत बाबत आसा. म्हापशांच्या बस स्टँडाचे तर सारकेच हाल. बशी यो वच करतात तो मुख्य रस्तो व्हड व्हड फोंडकुलांनी भरला. हाचेर नगरपालिकेचें मातूय लक्ष ना. सांगे मतदारसंघातल्या उसगाळी मळ वाठारांत आशिल्ल्या फातराचेर कोरीव शिल्प आसा. हो गोंयांतलो एकमेव फातराचो कोरीव शिल्प जाका युनेस्कोच्या जागतीक वारसो थळान सुवात मेळ्ळ्या. ताची पुरायपणान जतनाय घेतले अशें पुरातत्व आनी पुराभिलेख खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. सांग्याच्या उसगाळी मळ वाठारांत वचून ताणें शिल्पाची पळोवणी केल्या. उपरांत मंत्री सुभाष उलयतालो. तशेंच थंयच्या कर्मचाऱ्यांक ताणें गरजेच्यो सुचोवण्यो लेगीत दिल्यो.
आयज आमी सांगें मतदारसंघातल्या कावरेपिल्ला पंचायतीन भितर जी रॉक कार्विंग्स आसात आनी ती प्रोटेक्टेड सायट आसा त्या प्रोटेक्टेड सायटीचें इन्स्पेक्शन करपाक आयिल्ले आसात। आमी पळयतात हे जे खूब पयलीं ही चित्रां काडली आसात आनी ताका रॉक कार्विंग म्हणटात आनी ह्या रॉक कार्विंगांतल्यान अत्यंत सुंदर अशी ही चित्रां म्हणजे आयज ही प्रोटेक्टेड सायट आमची आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान आयडेंटिफाय केल्ली। हांगा आमचे सुरक्षा रक्षक तैनात आसात आनी ते सगळे आतां पर्यंत ताची काळजी घेतात। अनेक अशी शिल्पां आजूबाजूकय आसपाक शकतात। आमचे प्रयत्न आसात हातूंतल्यान एक युनेस्कोक ताचें नॉमिनेशन जाल्लें आसा। हे जर जायत जागतीक स्तराचेर हे एक अत्यंत इम्पॉर्टंट प्रोटेक्टेड सायट म्हणून आमकां पळोवपाक जाय पडटलें, ताची जतनाय करची पडटली आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी आयज हें इन्स्पेक्शन केल्लें आसा। तरांचेर स्टोन क्वॉरीज काडटात लॅटरायट स्टोनाचेर, अशीं खंय ही पत्तर शिल्पां आसात ती वाट लागपाक जायना म्हणून आमचे विशेष प्रयत्न आसतले। ही सायट आमकां अशीच आसा तशीच दवरून ती ब्युटिफाय करपाक जाय, जाणे करून प्रत्येक जाण आयिल्लो हाचे वेल्यान चलपाक जायना, ताचें इम्पॉर्टन्स कमी जावपाक जायना किंवा ताची झीज जावपाक जायना म्हणून आमी स्टेप्स घेवपाचे विचार केल्लो आसा। कुडचडेच्या वाठारांत कोयर प्रक्रिया प्रकल्प लोकांची दिशाभूल करून उबारला असो आरोप नगरसेवक बाळकृष्ण हॉडरकरान केला। बुधवारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो। भायल्या वाठारांतल्या कुडचडे वाठारांत कोयर हाडटा जाल्यार तो पुरायपणान सीलबंद ट्रकांतल्यान हाडचो, तशेंच कोयर हाडटना ताचो त्रास थळाव्या लोकांक जावपाक जायना हाची जतनाय घेवपाक जाय आनी कोयर ज्या ट्रकांतल्यान हाडटात ताका GPS सिस्टम बसोवन कोयर खंयच्यान हाडटात हें कुडचडच्या जनतेक कळपाक जाय अशें ताणें सांगलें। कितें ताजेर ताणें कितें तरी वेग आन्सर दिलें, कित्याक तो सदांच आपले दोन गोश्टी म्हणटा पूण दोन गोश्टी तो चित्रबद्ध जायतालो पूण आज पर्यंत दोन गोश्टी कितें म्हणटा अजून लोकांक कळूना। पूण गार्बेज प्लांट जो हाडला तो ताणें पयलीं अनसेग्रिगेटेड गार्बेज ट्रीट करपाक हाडिल्लो हें ताणें एक कडेन खंय तरी मान्य केलें आनी तो म्हणटा की आतां ऑर्डर आयिल्ल्या कारणान आमी तो मॉडिफाय केलो। सो मॉडिफाय केलो म्हणल्यार कितें केलो? अपग्रेड केलो, वाडयलो काय देंवयलो? कारण आमचो कुडचडकारांचो एक विरोध आशिल्लो की भायली गार्बेज आमकां हांगा नाका। तेन्ना ताणें सांगिल्लें की भायली गार्बेज कित्याक घेवपाक पडटा, जेणे करून आमकां गार्बेज खंयच्यान वो ट्रक खंयच्यान कितें हाडटा तें कळटलें लोकांक। एक दुसरें ताणें सांगिल्लें की ट्रक सामके सील्ड आसतले, ते सील्ड आसचे आनी जी गार्बेज भायल्यान येता ती ज्या भशेन कुडचडकार सेग्रिगेट करून दितात ती पयलीं थंय तांणी सेग्रिगेट करची आनी मागीर सेग्रिगेटेड गार्बेज हांगा हाडून ट्रीट करची, जेणे करून लोकांक त्रास जावचे न्ही आनी वर्किंग आवर्सान किंवा नॉर्मल आवर्सान ते ट्रक हाडचे। दिसान दीस कोरोनाचें प्रमाण वाडत आसा। बुधवारा 82 नवे कोरोना दुयेंत्यांची नोंद जाल्या। सक्रीय दुयेंत्यांचो आंकडो 569चेर पावला जाल्यार 24 वरांत 62 दुयेंती बरे जाल्यात। दिसान दीस कोरोनाचें प्रमाण वाडिल्ल्यान लोकां मदीं भंय पातळ्ळा। आतां मेरेन गोंयांत 2,46,694 कोरोना दुयेंती मेळ्ळ्यात। दिवचलचो एक म्हत्वाकांक्षी प्रकल्प आशिल्ल्या मॉडर्न फायर स्टेशनाचें काम सध्या बंद आसा। बुनयाद घालून 3 वर्सां पुराय जाली, मात अजूनय प्रकल्पाचें 40% काम पुराय जावंक ना। हो प्रकल्प केन्ना उबो जातलो ताचे कडेन दिवचलकार नदर लावन बसल्या। प्रकल्प पुराय करपाची मुजत जावन गेल्ल्यान आतां अंदाजीत खर्चूय वाडपाची शक्यताय आसा। उपरांत कोविड महामारीक लागून ह्या प्रकल्पाच्या कामात सामकोच ब्रेक पडलो। 11 कोटी 28 लाख रुपया असो ह्या प्रकल्पाचो अंदाजीत खर्च आसा। फाटल्या 4-5 म्हयन्याच्यान ह्या प्रकल्पाचें काम पुरायपणान बंद आसा। ताका लागून हो प्रकल्प नेमको केन्ना पुराय जातलो ते विशीं प्रश्न उप्रासला। हांव सद्या दिवचलच्या IDC वाठारांत आसा। तुमी पळोवंक शकता हांगा एका प्रोजेक्टाचें काम अर्दवट अवस्थेंत आसा। हो प्रोजेक्ट म्हळ्यार मॉडर्न फायर स्टेशन। 16 जानेवारी 2019 ह्या वर्सा ह्या प्रोजेक्टा खातीर बुन्यादी फातर घातिल्लो, पूण ताचे उपरांत 3 वर्सां जावन गेली तरी अजूनय हो प्रकल्प पुराय जावंक ना।
ह्या प्रकल्पाचें काम दर एक फावट रखडत गेलां. सध्या फाटल्या कांय म्हयन्याच्यान ह्या प्रकल्पाचें काम पुरायपणान बंद आसा. आतां मेरेन ह्या प्रकल्पाचें काम 40% जावंक ना. हाचे वयल्यान ह्या प्रकल्पाचो फुडार अनिश्चित आसा. गोमंतक TV खातीर हांव तुकाराम सावंत. मॉन्सून सक्रिय जालो तरी अजूनय दिवचले प्लास्टीक कापेतींक मागणी आसा. मॉन्सूना पयलीं पडिल्लो आडवेळो पावस आनी हेर कारणांक लागून अजूनय कांय पावसा पयलींची कामां आडकून उरल्यात. पावस पडलो काय गिरायक येता अशें बाजारांतल्या प्लास्टीक विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. बाजारांत 30 रुपया मीटर पासून वेगवेगळ्या क्वॉलिटीच्या कापेती विकपाक उपलब्ध आसात. कापेतीचे रेनकोटूय आसात. बाजारांत गिरायक आसा, मात विक्रेत्यांचो आंकडो वाडिल्ल्यान गिरायकां वांटून पडल्यात अशें कांय विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. भौशीक बांदकाम खात्या कडल्यान लोकांची कामां गतीन जावप गरजेची असतात. पण प्रशासकी कामांतल्यान कळावाक लागून तशें जायना. PWDच्या प्रशासकी कामांत तशी सुदारणा जायना जाल्यार आपूण हें खातें सोडपाक तयार आसा आनी तशें आपणे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकांय सांगलां अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान स्पश्ट केलें. हांव इनॉग्रेशनाक गेलो. म्हजे वांगडा MP आशिल्लो विनय बाब, लोकल MLA गणेश बाब आनी सरपंच मंडळ आशिल्लें. थंय एक पंचान जो स्थानीक पंचान लागले की म्हणपाक लागली 4-5 वर्सां लागली एक मसण करपाक लागलो. आनी मार्क्स लागपाक जायना न्ही. जें काम घेता ते विदीन द स्पेसिफिक टायम. कॉन्ट्रॅक्टर कडेन विचारलें कित्याक लागले, पूण ताणें म्हाका खूब एक्सक्युजीस सांगले. आनी ह्यो गोश्टी सांगपाक तेन्ना तेजेर हांवें क्लॅरिफिकेशन दिलें की हय तुटी जाता. कॉन्ट्रॅक्टराक हांवें पयलें की जेन्ना वर्क ऑर्डर इशू करता ताका आख्खे देशभर एज पर CPW मॅन्युअल भितर 90 days वर्क ऑर्डर इशू करपाक जाय. पूण तें जायना. आनी आमी जेन्ना आमच्या गोंयांत 365 days मागता कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन म्हणजे तो वर्क ऑर्डर इशू करपाक. आनी 365 days करूनय आमी इशू करूंक शकना. आनी परतून आमी मागीर कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन परतून एक्सटेन्शन मागता. सो ह्यो गोश्टी ना जावपाक ताका सोंपेपणाय हाडपाक हांवें CM कडेन उलयल्लो ऑलरेडी आसा. CM कडेन बसून ताका सोल्युशन करपाचो प्रयत्न हांवें केला. आनी फाल्यां हांवें स्टेटमेंट म्हाका राजनामा बी दिवपाचें पडटा. हांवें सांगलें की फाल्यां म्हजे कडेन ह्यो गोश्टी जर स्ट्रीमलायन जर सारकी करपाक मेळना म्हजो सभाव दुसरे भाशेन गरज पडल्यार PWD सोडटलो म्हणून. गोंयचें पर्यटन म्हटल्यार फकत सन, सँड आनी बीच न्हय. आतां गोंयच्या पर्यटनाचें क्षेत्र बदलपाक लागलां. गोंयच्या पारंपारीक पर्यटनाची व्याख्या बदलपा खातीर सरकारान नेटान यत्न चलयल्यात. सरकार आतां हिंटरलँड टुरिजम प्रमोट करपा खातीर वावुरतले अशें रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. दिल्ली जाल्ले पंचतत्व हे पर्यावरणीय परिशदेन रानमंत्री विश्वजीत उलयतालो. गोंयच्या हिंटरलँड टुरिजमाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर केंद्रीय मंत्रालयाक अहवाल दिल्ल्याचें विश्वजीतान सांगलें. सन, सैंड और पार्टी हमेशा लोग चर्चा करते हैं, लेकिन गोवा में जब से मेरे पास ये फॉरेस्ट मिनिस्ट्री जब आई है तब से हमारा प्रयत्न चालू है कि एक फॉरेस्ट इको टूरिज्म और इतर चीज़ उस पर ज़रा एडिशनल हमारा फोकस रहना चाहिए. और मुझे लगता है कि वो फोकस बीचेस से लेके फॉरेस्ट और हिंटरलैंड टूरिज्म पे ज़्यादा हम फोकस करके उस तरफ लेना चाहते हैं. और उस तरीके से एक प्लान भी हमने भूपेंद्र जी को हमने दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. तो उस तरह से मुझे लगता है कि एक अलग तरह का एक एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमारा फोकस चल रहा है. लेकिन वो प्रयास करना पड़ता है कि इस तरीके से ये जो हमारा गोवा का जो एक अलग तरीके से एक ये बन गया है कि इट्स अ पार्टी प्लेस एंड इट्स नोन ओनली फॉर बीचेस, इट्स नोन ओनली फॉर फन एंड इसके लिए तो उस फोकस से हिंटरलैंड टूरिज्म, फॉरेस्ट टूरिज्म उसका फोकस ले जाने के लिए प्रयत्न हमारा चालू ही है. और मुझे लगता है कि हमें यश मिलेगा. पणजी वाठारांतल्या दायज इमारतीची परिस्थिती सामकी वायट आसा. ह्या दायज इमारतीक पयलीं आदिलशाहाच्या पॅलेसाच्या नांवान वळखताले. दायज इमारतींत संगीताचें प्रशिक्षण दिवप चालू आसा. सरकारान हे इमारतीचेर पुराय दुर्लक्ष केल्ले. खुबशे पर्यटक गोंयची संस्कृताय, गोंयचे दायज आनी इतिहासीक फाटभूंय आशिल्ले वाठार अभ्यासपाक येतात. पूण ताची योग्य देखरेख जाय नाशिल्ल्यान ताचें म्हत्व कमी जायत चल्लां.
गोंयचे दायज गिरेस्त आसा. सरकारान पर्यटकां खातीर नवे प्रकल्प उबारपा सयत गोंयांत आशिल्ल्या दायज वाठारांची जतनाय घेवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. दैनिक गोमंतक टीव्ही आणि तनिष्का व्यासपीठाच्या जोड पालवान तनिष्का गटांतल्या बायलां खातीर वडाचे रोप लावपाचे कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. ह्या उपक्रमाक बरो प्रतिसाद लाभलो. वडा पुनवेच्या निमतान हे कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. सण मनयतना सैमाचो इबाड जावचो न्ही, पूण बायलांच्या हातीन नवे रोप लावन सैमाच्या संरक्षणात तांचें योगदान आसचें ह्या उद्देशान चला बदल घडोवया ह्या नांवान वडाचे रोप लावपाची कार्यावळ आयोजीत केल्ली. साखळे, नावेले, साळगांव, पर्ये, केरी, हरमल, सांगे, काणकोण अशा वेगवेगळ्या वाठारांत बायलांनी वडाचे रोप लावन ताची पुजा केली. गोमंतक तनिष्का हेच्या माध्यमातून आम्ही आज एक नवीन कितें तरी करपाचें ठरयलें. आमी वार्षिक वडाची पुनव करता. तशेंच अंदू आमी अशें ठरयलें की बायलां आमची झाडाची खांदी काडटा आनी घरा कडेन हाडून तेंची पुजा करता. तर तांकां त्रास जावचे न्हू, खंय अशें वचचें न्हू म्हणून आमी आयज वडाचें झाड आमी तेंच्या खातीर आयज आमी एकत्र सगळे ग्रूप मेळून आमी वडाचें झाड तेंच्या खातीर लायलें. आमी आयज वडाचें झाड लायलां. कित्याक लागून वडाची झाड कमी जायत गेल्या, लोकांनी मारून बी ही आतां कंपनी हे ते जावन झाडां आतां कमी जाली. म्हणून आमी आतां गोमंतक तनिष्का हेच्या माध्यमातून आमी आतां नवी झाडां लावपाची वडाची आयज आमी कार्यक्रम केला. वार्षिक पारंपारीक वडाचें झाड पुंतात आनी पुजा करतात. तशी आमकां मजा येयली. हे आमी हांगासर वडाचें झाड लायलें म्हणून आमकां मजा येयली. अशी पारंपारीक पुजा सगळ्यांनी बायलांनी दवरपाची चालू. शापोरा किल्ल्याची अवतिकाय सामकी बाबत जायत चल्ला. शापोरा किल्लो म्हळ्यार आमचो इतिहास आनी आमचें दायज. 21व्या शेंकड्या सावन हो किल्लो अखंड उबो आसा. ह्या किल्ल्याचें म्हत्व म्हळ्यार तो लॅटरायट फातरांनी बांदला. आतां ह्या किल्ल्याची परिस्थिती सामकीच बाबत जाल्या. हाच्यो वण्टी अर्द्यो कोसळ्ळ्यात. सरकारान जाय तशी ह्या किल्ल्याची जतनाय घेवंक ना. शापोरा किल्लो गोंयचें एक फामाद पर्यटक थळ. हांगा खुबशे पर्यटक भोंवडेक येतात आनी जाय तशी मनमानी करतात. मेळटा थंय कोयर उडयतात. हाचेर कोणाचेंच नियंत्रण ना तें दिसता. सरकारान हाचेर योग्य नेम घालचे अश्यो मागण्यो जावपाक लागल्यात. राय शिवोले कोसळिल्लो बांद आजून दुरुस्त करूंक ना. आतां पावसान लोकांक बरोच त्रास जातलो. न्हंयचें उदक भितर येवचें न्हू हे खातीर थळाव्या लोकांनी फातर घालून तात्पुरती उपाय येवजण केल्या. पूण हे फातर पावसाच्या उदकान न्हांवन वतले आनी पावसान लोकांक बरोच त्रास जातलो. देखून जाता तितल्या बेगीन ह्या बांदाची दुरुस्ती करपाची मागणी थळावे लोक करपाक लागल्यात. फाटल्या दिसांनी जेन्ना हॉट मिक्स जाताले रस्त्याचे तेन्ना हांव पंचायत मेंबर्सान दिसले सगळे. हांवें तांकां म्हटलेलें मातशें पळयात हांगासर कितें जाता पळय तें ह्यो बांदूय सारको करचो पडटलो म्हणून सांगलेलें हांवें तांकां पंचायत मेंबर्सान. तर तेंच्यांनी मॅडमाक ह्या सायडीन घेवन येयल्ले. तर मॅडमान हें पळयलां तर ती म्हणटाली तांकां सांगताली ही पळयतली म्हणून फुडें उलोवन पळयतली. पूण आजून म्हाका दिसता आजून ह्या पावसाच्या दिसांनी जावचें ना. हे पावस जाल्या उपरांत करचें पडटलें. म्हटल्यार आतां पावस सुरू जातलो न्हू, तर म्हाका डावट लागता हें जातलें अशें. 70 तालुक्यान कांय वाठारांत आयज मेरेन साधन सुविधा उपलब्ध ना. कांय गांवांची आयज मेरेन दुरुस्ती जाल्ली ना. नगरगांव पंचायत क्षेत्रांतलो 10व्या गांवांतलो मारुती मंदिरा कडेन आनी लोकवस्ती कडेन वचपी रस्त्याची वायट अवतिकाय जाल्या. ह्या रस्त्याची वायट परिस्थिती जाल्ल्यान गाडयो चलोवपाक लोकांक खूब त्रास जातात. पावसा दिसांनी ह्या रस्त्याक अशें उरिल्ले जाल्यार लोकांक व्हड समस्यांक तोंड दिवचें पडटलें.
आवाज गोयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. रोखडेच पळोवया सडेतोड नायक ही कार्यावळ. खंयच वचूं नाका, पळयत रावत गोमंतक TV.